2 महिन्यापयलीं हॉटमिक्स केल्ल्या कळंगूट साळगांव वाठारांतल्या रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात। पावसान हो रस्तो उदकापोवना गेला, हाका लागून थळाव्या लोकांसयत वाहन चालकांक त्रास सोंसचे पडटा। ह्या सुवातेर अपघात जावपाची शक्यताय आसा। ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मजगतीं रस्त्याच्या वायट स्थिती विशीं कळंगूट पंचायतीन संबंदीत प्रशासनाक पत्र बरयलां अशें सरपंच सांगता। पळय। और बॅड कंडिशन न्हू, दिस इज वर्स कंडिशन। हो रोड आतांच केल्लो आहा। मेन थिंग हो रोड आतां जस्ट बिफोर मान्सून केल्लो आहा। आय थिंक हार्डली 2 months बिफोर अँड दिस इज द रोड कंडिशन। म्हाका म्हणपाचें आहा की इतले तुमी करता, स्पेंड करता, आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे घालता तुमी। आता मायकल लोबो आणि जोझफ सिक्वेरान केला, करताना तुम्ही इतले व्हिडिओज घालता की रोड केला, इनॉग्रेट केला, हे केला हो मागीर 2 महिन्यान कित्याक काडिना व्हिडिओ आणि तुम्ही हे कित्याक पळोवन कित्याक हूज रिस्पॉन्सिबल, कोण मॉनिटर करतलो, कोण कितें म्हणून कितें समजना म्हाका। असं कित्याक लागून हे सगळे दिस इज एज गुड एज अटेम्प्ट टू मर्डर। कित्याक ताचेर कोण करता पळय ताचेर कित्याक एक्शन ना? दिस इज हॉरिबल रोड फुल। आय थिंक शिवाजी हे आसा स्टॅच्यू आसा पळय सालिगांव आपल्या कलांगूट हाचे पर्यंत फ्लोरेंटाइन पर्यंत फुल असोच आहा आणि तो आता पॅचअप केला, तो पासून वर्स केल्लो आहा। आय रिक्वेस्ट कन्सर्न अथॉरिटी टू टेक एक्शन अँड डू समथिंग अबाउट इट, लुक इनटू इट बिकॉज दिस इज टू मच ऑफ करप्शन। ऑन ओटरायर जुनाचेर ही सालेगांव Kalangut Shimer to Boviaj at Naikawado has been sunk, thereby posing danger to the public, pedestrian and the vehicular traffic, as the road has sunk due to non-maintenance of the said work, which was carried out by the office of WRD. WRD मागीर आमकां एक लेटर केली की ऑन 29/6 की तो रस्तो तेणे करूंक ना, पूण तो इन व्यू ऑफ द मॅटर विल बी टेकन अप विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटी म्हणले। सो आमी आतां पयलेर ह्या म्हयन्याचे पयलेर आमी हेका बरयला, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर WD टू हेल्प रोड्स पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट तेका बरयला आमी हे इमिजिएटली हे काम करून। आतां आमी नको हे रस्ते PWDचेर पडटा, पंचायतीचेर पडना। सो आय कॅन आन्सर ऑफ PWD कोणेन करूंक जाय ते। आमी आतां लेटर बरयल्ली WRD म्हणटा आमी करूंक ना, यू रायट टू द कन्सर्न ऑथॉरिटीज। सो कन्सर्न ऑथॉरिटीज द रोड्स इज द PWD डिपार्टमेंट, सो तांकां बरयलें आमी। असो पळोवया कॅन आन्सर जाता तो। अँड आय फील दॅट रोड वीच इज नियर द पेट्रोल पंप इज व्हेरी बॅड शेप। जेन्ना थंयसर PWDची पायपां घातलेली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पायपां घातलेली, तेन्ना तेंच्यांनी रोड खणून ती पायपां घालून परत ते सारके करून दवरलेलो। पण जेन्ना थोडोसो पावस पडलो तेन्ना परत तो रोड खचलो। सो आमी रिक्वेस्ट केलेले की तो रोड परत सारकोच करचो म्हणून, आणि तेंच्यांनी रिक्वेस्ट मानून तो केलो। पण जेन्ना आतां पावस सुबेज पडलो तेन्ना परत थंयसर पोटमोल जाल्यार परत तो खचलेलो आसा। सो सरपंचान लेटरूय केला PWD की परतून हो प्रॉब्लेम आमकां जाला, सो रिपेर करचो म्हणून।